हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोलजी आमच्या गोंया खातीर काल फादर बॉलमॅक्स वांगडा काही लोकांची जे इलेक्शनाच्या कॅम्पेनिंगाक भोंवताले ते लोक काल फादर बॉलमॅक्साक धमकी दिवन गेले. फादर बॉलमॅक्स हो एक धर्मगुरू, आमच्या चिकालीम चर्चीचो हो एक धर्मगुरू आणि आयज हे धर्मगुरू घरांसून भायर सरल्यात कित्याक तर गोंय संकटान आहा म्हणून. आयज हे पॉलिटिशियन ज्या पद्दतीन गोंयचे निसाणटाण करपाक फुडें सरल्यात, हे पॉलिटिशियन जे सगळो गोंयचो सत्यानाश करपाक फुडें सरल्यात, ह्याच्या अगेन्स्ट लढो दिवपाक आयज हे धर्मगुरू घरांसून भायर सरल्यात. आयज तांकां चर्चीन न्हू, आयज तांकां रस्त्यार येवचे पडले. कित्याक येवचे पडले तर आमी लोक सुधराना, आमी लोक जागे जायना, आमच्या लोकांच्या मनात ती भावना ना. गोंय माझी मायभूमी, गोंया खातीर आपूण कितेंय करतलो म्हणून. आयज ज्या पद्दतीन अदानी, जिंडाल बिंडाल हे सगळे कॉर्पोरेट्स कितें आणि हे सगळी लॉबी जी आहा, बिझनेस लॉबी, हे गोंय काबार करपाक जे उठल्यात न्हू, त्याच्या खातीर हे धर्मगुरू भायर सरल्यात. कितें तो भट जावं, फादर जावं, नाल्यार मुल्ला जावं, कोणूय जावं, हे लोक जे आयज जे घरांसून भायर सरल्यात न्हू, खूप लोक पयले असे धर्मगुरू जे आहात न्हू, हे आपल्या गोंया खातीर कित्याक तांकां आपल्या गोंया बद्दल प्रेम आहा, गोंया बद्दल माया आहा, गोंया बद्दल ममता आहा तांकां. कितें पूण आमी लोक अंडरस्टँड जायना. काल काही पॉलिटिशियनांच्या चमच्यांनी कितें तेचेर दादागिरी करपाची ट्राय केली, त्याच्या वांगडा बाचाबाची केली. कितें आयज जर धर्मगुरूक जर रिस्पेक्ट ना सपोज न्हू, कितें जाल्यार आनी कितें उरलां? सोंपलें गोंय. आयज जर आमचे हे सगळे धर्मगुरूंक जर रिस्पेक्ट ना, हांवें पयलीं म्हाजें एक स्टेटमेंट केल्लेलें मडगांव लोहिया मैदानाचेर की ज्या दिसा धर्मगुरू ज्या दिसा भायर सरले आणि रस्त्यार देवले आणि एजिटेशनाक बसले, त्या दिसा चिंतपाचें की गोंय आमचें सुरक्षीत ना म्हणून. आयज ज्या पद्दतीन हे पॉलिटिशियनांनी गोंय आमचे विकपाचें षडयंत्र केलां, कितें त्याच्या खातीर लास्ट ऑप्शन म्हणटा तो धर्मगुरूंक रस्त्यार देवचेच पडटले. कितें ना जाल्यार गोंय आमचे काबार जातले. आणि तेतूंतलो एक आमचो फादर बॉलमॅक्स जो कोळशा खातीर झगडटा, आमच्या हक्का खातीर झगडटा, आमच्या राना खातीर झगडटा, आमच्या जनावरां खातीर झगडटा, आमच्या खातीर झगडटा, गोंयकारां खातीर झगडटा. आणि आयज हे लेंबडे चमचे तेचे कडेन दादागिरी करपाक गेल्या. आयज गरज आहा आमी सगळे गोंयकारांनी एक जावन ह्या सगळ्या आमच्या धर्मगुरूंक वाचोवपाची आणि तांकां सपोर्ट करपाची. आमी फादर बिस्मार्का वांगडा कितें जालां तें आमी पळयलां. आमी गोंयकार प्रूफ आहात तेका फादर बिस्मार्का वांगडा कितें जालां तें. आमच्या काळजान फादर बिस्मार्क सदांच उरतलो. कितें तेणे गोंया खातीर लढो दिल्लो, गोंया खातीर झगडलेलो आणि गोंया खातीर मेलो फादर बिस्मार्क. ना आयज फादर बॉलमॅक्स सुद्धा तेच काम करता. कितें आणि आमचो गोंयकारांचो जो मेरेन तेका सपोर्ट ना न्हू, तो मेरेन ते बाबडे धर्मगुरू हे लेंबडे आहात न्हू, हे धर्मगुरूंकडे अशीच दादागिरी करतले. गोंयकारांनो एक जावया, गोंया वाचयतले, एक जावचे पडटले सगळ्यांक. भायर लंडन सगळे आहा, तांकां सुद्धा तुमकां हांव सांगता, लंडन, अमेरिका, कितें जर्मनी, फ्रान्स, सगळ्यांक जे तुमी आहात न्हू, पोर्तुगालाक बिर्तुगालाक बी सपोर्ट करा ह्या एज्युकेशनाक. जो मेरेन कोळसो गोंयान आहा न्हू, गोंयकार सुरक्षीत ना. आणि ह्या कोळशा खातीर आमचे धर्मगुरू आणि बाकीचे जे लोक आहा न्हू, तेंचे आमी बलिदान दिवंक शकना. आमी हे बलिदान दिवंक शकना. आयज फादर बॉलमॅक्साचेर येयला, फाल्यां खंयच्या भटजीचेर येतले, खंयच्या मुल्लाचेर येतले. हांव तुमकां सांगूंक सोदता, एक जावया आणि ह्या लढ्याक साथ दिवया आणि आमचे माणकुलेशे गोंय आहा ते वाचोवया. देव बरें करूं. Exploring
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून जॉन पेरेरा आनी ताची फामील हे मीस भेटयता तशेंच दुसरे इंतेसावन मेलिशा पेरेरा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वासून ही मिसाची भेट भेटयता तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता आमचे तरणाटें टेन्झिला तावारीस देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया आमच्या गोंयचे पासत मागुया लोकां पासत मागुया ह्या दिसांनी थोडोसो बोवाळ जाल्लो आसा आमच्या चिखलेच्या गांवांत जें कितें जालां ताचेर नॅगेटीव कांयच जायना जावपाक आनी जे कोण चुकल्यात तांकां बोगसणें फावो कर म्हूण आमी जण एकलो हे मिसाचे भेटेन मागुया इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमच्या भाव भयणीनो देव आमचेर आपली नदर घालता आनी ह्या प्राचीत काळान आमी देवाशी परतून येवपाची ही आमची पावलां मारतात ताचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी जायते फावटी आमी चुकल्या उतरांनी कोरन्यांनी आमी देवाचें बोगसणें मिसाचे सुरवातेक मागुया हांव पातकी पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून कोणाक सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवसांक आनी वखदांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं सोमया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोमया काकूत कोर प्रार्थुया सर्वेस्परा काकलुत्सारा देवा तुजी पवित्र सोबीक ओदीक ओदीक नितळ कोर आनी दिसान दीस राखून सांबाळ तुजे विणे तिच्यान सवस्कायेन जिव नजो देखून तूंच तिका निरंतरीन चलय आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना राजाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप त्या दिसांनी नामान नांवाचो सिरियेच्या राजाच्या फौजेचो सेनापती आसलो आपल्या दोनयाचो मान आनी इश्टागोत तो भोगतालो कित्याक ताचे उदेशी सोरेस्पोरान सिरियेच्या लोकांक जोईत दिल्ले पूण ताका कोड फुटलोले एकदा सिरियेच्या कांय शिपायांनी इस्रायलाच्या देशांत भितर सोरून थंयसरले एक धाकटुले चेडूं दवरून व्हेले ते नामानाचे बायलेची चाकून जाल्ले ताणें आपल्या दोनीक म्हणलें म्हजो दोनी सामाराच्या प्रवाद्यांक मेळूंक मात गेल्लो जाल्यार तो ताचे कोड काडून ताका बरो करतलो आसलो नामानान वचून आपल्या दोनयाक सांगलें इस्रायलाच्या देशांतले चेडूं अशें म्हणटा सिरियेच्या राजान म्हणलें चल वच इस्रायलाच्या राजाक हांव एक चीट बरोवन दितां रुपयाच्या 10 तालांत 6,000 भांगाराची लिब्रां आनी 10 दोबाजीक आंगोस्त्रां घेवन नामान वाटेक लागलो ताणें ती चीट इस्रायलाच्या राजाक दाखयली तिचेर अशें बरयलोलें आसलें ही चीट घेवन हांव नामान म्हज्या चाकराक तुवें ताचें कोड काडून ताका बरो कोरच्याक ही चीट वाचिना फुडें इस्रायलाच्या राजान आपली आंगोस्त्रां पिजली आनी ताणें म्हणलें
तो म्हजेशी एका कोडकाराक बरो करपाक धाडटा तें कितें? हांव कोण देव मरण आनी जिवीत दिवपाक पदवी आसलोलो? म्हजे लागीं तो कसो झगडी करूंक सोदता तें बरें कोण पळयात. इस्रायेलाच्या राजान आपली आंगोस्त्रां पिजली म्हूण एलिजेवान आयकलें तेन्ना ताणें राजाक अशें सांगून धाडलें, कित्याक म्हूण तुवें तुजी आंगोस्त्रां पिजली? ताका म्हजेशी येवून दी, आनी इस्रायेलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका गोमतोलें. आपले सांगात्या बरोबर गाडयेर बसून नामान गेलो आनी एलिजावाच्या हात लावून म्हाका बरो कोत्तलो म्हूण हांव चिंत्तालो. आबाना आनी फारपान दामास्काच्यो नदी सगळे इस्रायेलाच्या उदका परस ओदीक बऱ्यो न्हय काय? तातूंत न्हावन म्हजें नितोल जावंक जायनासलें काय? आनी पोत्तोन सगळे रागाबोरीत जावन तो वाटेक लागतलो तेन्ना ताचे चाकर लागीं आयले आनी ताणें तांकां म्हणलें, बापा, ह्या प्रवाद्यान कसली आवगोड वस्त तुका करूंक लायली जाल्यार तुमी ती कोचो नासलो? देखून जेन्ना तो तुका सांगता नांव आनी नितळ जातलोय तेन्ना ओदीक बरे भाशेन तुवें ताचें आयकुचें. हें आयकून तो देंवलो आनी एलिजावाच्या उतरा पोरमोणें 7 पावटी जोर्दान नदींत बुडोवन भायर सरलो आनी ताचें आंग एका सुपुल्ल्या भुरग्याच्या आंगा परी नव्यान नितळ जालें. सगळे आपले सांगात्याक घेवन तो एलिजावाशी पोत्तून गेलो, भितर सरलो आनी ताचे मुखार उबो रावलो. ताणें म्हणलें, आतां म्हाका अशें कळूंक आयलें की सगळे पृथ्वीचेर इस्रायेला भायर आनीक देव ना. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. आनी एक पावटी म्हणया, देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवते झोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अत्रेकता. जबाब, देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताच्या मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब, देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण कोलय. तुजेर ओचीत दोंगराची दोळेन म्हाका वाट दाखय. जबाब, देवाक, म्हज्या देवाच्या वेदी सोरी कुशालकायेन हांव वेता. म्हाका संतोश दितोल्या देवा शिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजें नांव सोरेस्पोरा म्हजे मोगाच्या देवा. किन्नोरेच्या गायतोली तुजी स्तुती कोत्ता. जबाबच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. उद्गार. सोरेस्पोराचेर हांव विस्वास दवरता. ताचे उतराचेर हांव पातळून रावता, कित्याक ताच्या हातांत आसा काकूट तारोनाची बोत्ती. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू नाजारेत गांवांत आयलो तेन्ना ताणें देवस्थानांत लोकांक म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळ्ळोसो ना. आनीक एक सोद तुमकां सांगता, एलिजेच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सर्ग धांपून उरोन आख्ख्या गांवांत व्हड भूक पडलोली. तेन्ना इस्रायेलान जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नोंगरांतले विधवेक काडून
तांतली एकलीय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिझेव प्रवादेच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितोळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं तिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर घालो. तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार तावन ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेलीं. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे प्रिच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमचे लागीं व्हडा व्हडान उलयता. आयकूंक येता काय आमकां? वो आयकूंक तयार आसा काय आमी? कान आसलेल्यान आयकुचें अशें जेजून म्हणलेलें आसा. जाल्यार ह्या दिसांनी जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा तें हेंच उलयता देवाचें उतर. सगळे पावटी उतरांनीच उलोवपाक घडये आमी गरज ना. आयज इंटरनॅशनल वुमन्स डे. आयज आमची VDC विलेज डिवेलपमेंट कमिटी, आमचे विलेज पंचायत चिकाली हांचे बरोबर सगळ्या वस्तोऱ्यांक मान दिवन आमच्या गांवच्या वस्तोऱ्यां पासत एक कार्यक्रमूय घडोवन हाडटा. जाल्यार वस्तोऱ्यो आयज आमकां किरीत भाशेन देवाच्या उतरांनूय आमकां मेळटात. हाच्या पयल्या वाचपान आमी राजाच्या पुस्तकांतलें आयकलां नामान हो कोडकार जो जुदेव न्हय पूण एक ल्हान सुपुल्लें चेडूं जाका ताच्या घरान कामांक दवरलेलें आसलें जें जुदेव, तें देवाचें उतर ताका सांगता, चल कित्याक रडटा, उठ आनी आमच्या गांवांत वच, आमच्या देसांत वच. थंयसर प्रवादी आसा देवाचो, तो सारको करतलो. ताचें आयकून नामान आयलो, बरोय जालो, गेलो. शुभ वर्तमानान आमकां 2 गजालींचो जेजून उगडास केला. एक ह्या नामानाचो, सिरियेचो नामान जाचें कोड बरें जालें, आनी दुसरी ही विधवा जिचे पासत एलिजा प्रवादी ही मिलाग्र करता. जेन्ना तिच्या आयदनांतलें पीठ सोंपोंक ना, तेल काबार जावंकूच ना, आनी आख्खो दुकोळ जो पडलेलो तो सोंपो पर्यंत देवान तांकां राखलीं आनी सांबाळलीं. हे विधवेक, तिच्या पुताक आनी तांचे बरोबर रावलेल्या एलिजा प्रवाद्याक. भाव भयणीनो, देव वेळा वेळार काळा काळार आपले प्रवादी पाठयता. हेच्या शुभ वर्तमानान जेजून एक व्हड सोद सांगून दिलें. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्याच गांवांत मान मेळ्ळोसो ना. हें जाल्लें दिसती पडटा आमकां. पूण खेरीत भाशेन मान मेळ्ळो वो ना मान मेळ्ळो हें गरजेचें न्हू, सोडवण गरजेची. आनी सोडवण जरी तर आमी घेतल्या जाल्यार ते सोडवणेचे आमी भागीदार जावपाक गरज आसा. आनी भागीदार जावप म्हणल्यार जे कायदे आसात देवान दिल्ले ते पाळप, एकामेकाक पावप, एकामेका बराबर रावप. ही सोडवण आमकां जरी तर मेळटली जाल्यार आमी फकत पयस रावन पळयल्यार पुरो जायना. फकत वॉट्सॅपाचेर फेसबुकाचेर मॅसेजी घालीत जाल्यार पुरो जावचें ना. पूण खेरीत भाशेन जे कोण चुकल्यात तांचे पासत आमी मागूंक गरज, तांकां भोगसूंक गरज, आनी तांकां भोगसणें दिता तेन्ना तांकां आमचे बराबर घेवंक गरज. आनी जे कोण चुकल्यात ते जरी तर हे सोडवणीचो भाग जातले जाल्यार आपली चूक मानून घेवंक गरज. जे कोण चूक मानून घेना तांकां भोगसणें ना. देव भोगसणें दिवंक सोदिना ह्या पासत न्हय, पूण तूं घेवंक सोदिना जाल्यार तुका भोगसणें मेळचें ना. आनी जो कोण भोगसणें घेना ताचें निसणटण. आयचे मिसाचे भेटेन भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक ही कृपा मागुया. खेरीत भाशेन आमच्या गांवांत जें कितें आतां ह्या कालच्या पयरच्या 2 दिसांनी घडलां ताका लागून आमच्या गांवांत नाका जाल्ली उचांबळाय करपाक आतां जायते जाण प्रयत्नूय करतले. देवाचें उतर आमकां सांगता, एकामेकाचें आयकून आमी देवाशी येवंक जाता, नाजाल्यार एकामेकाचें आयकून आमी आमचेंच निसणटण करूंक जाता. त्या सुपुल्ल्या चेडवाचें आयकून नामान बरें घेवंक पावलो. ताणें आयकलें, सादी वस्त ताणें सांगलेली ती, जी घोडे व्हडली न्हय. तेच बरोबर जें कितें प्रवाद्यान सांगलेलें, वच आनी तें नदीन न्हा. सादी वस्त
जेन्ना तो म्हणटा आमच्या गांवांत व्हडल्यो व्हडल्यो नदी आसात आनी तूं हे बेस्ते नदीन वचून म्हाका न्हांव म्हणटा, हांव समजल्लो प्रवादी येतलो म्हाका हात लायतलो वो कितेंय लायतलो, कितें उतरां म्हणटलो आनी बरो करतलो, हें नामान समजतालो. पूण जेन्ना आयकलें तेन्ना जालो बरो. तर आमकां ही कृपा मागुया, जे कोण सारकें सांगतात, जे कोण खरें उलयतात, जे कोण स्वता पासत उबे आसात, तांचें आमी आयकूं, आमची काळजां निबोर करिना जावं. आनी हे भाशेन एकामेकाच्या आदारान आमी सगळीं आमचो गांव, आमची जमीन, आमचे नदयो, आमचे दोंगर, आमची जनावरां, आमचो लोक, आमकां सगल्यांक ही सोडवण पाठोवंक आमकां कृपा मागुया. आनी हेंच करूंक आमकां कृपा मागता आसतना हे मिसाचे भेटेन आमचें जण एकल्याचें अर्पण करुया. ही फारीकपणाची भेट पातकांच्या भोगसण्या पासत आमी भेटोवया. म्हज्या भाव भयणीने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या लावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा, तुजी भक्ती करूंक खालतिकायेन आमी तुका ही देणी ओपून दिता. ती आमच्या तरुणाचो संस्कार जायशी कर. आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक लायता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व तायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दमावन दवरतल्या. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. एपरी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत लासून सर्वेस्पराचे नांवे येता कासून उत्सर्गीत लासून. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी.
तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुटपुरगो तुया, तुझ्या कुसानी पुनः जीवन मोडा होई, तुवें आमकां सोडली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धरून दिता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पदविदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचे सोडवणी पासत देव आमकां वेळा वेळार काळा काळार प्रवादी दिता. आमकांय जण एकल्याक दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक एक प्रवादी जावंक आपयता. हो ताचो उलो मानून घेवन सगळीं बरोबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यां बक्षता, तुशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या पित्याचें म्हाका पावना,
पण तुझ्या काजरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कोमयावा खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. आशेता. हे घडये हे घडये तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारान घेवन शकना म्हणटो शकना म्हणटोस आत्मीक वाटेन धरी आत्मीक वाटेन धरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगळटा हांव तुका वेगळटा आनी आख्खोच आनी आख्खी तुका आयकोडटा. तुका आयकोडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून कितेंच वेगळो जावं कितेंच वेगळी जावं म्हाका दिवं म्हाका नाका. दिवं नाका. आमेन. आमेन. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात, सोमेस्त परजानो यावेक नावाडात. उचोल मोगाची ताची थीर खुशी, दोयाळ आमचो देव सासनाक विस्वाशी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, तुज्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं आमची अंतस्करणां ओदीक ओदीक नितळ जावं आनी आमचे मदें मनाचो आनी काळजाचो एकवट चड आनी चड वाडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसुया. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी कितें जालां ताची आमकां सगल्यांक जाणीव आसा. आनीक
जायत्या जाणांक आमकां दुखूय भोगल्या, पूण खेरीत भाशेन एक उलो मारतलो, उचांबळाय जावची न्हू. आमच्या गांवांत खेरीत भाशेन उचांबळाय जावची न्हू. सगल्यांचे हांव आभार मानतां, आमचे पॅरिशनरांचे आभार मानतां, आमचे डिनरीचे यादनीक आसात तांचे सगल्यांचे आभार मानतां, आमचे गोंयचे पवित्र सभेचे सगळे वडील आसात, आमचे यादनीक आसात, तांचे सगल्यांचे आभार मानतां. आख्खें गोंयभर जायत्या गोंयकारांनी जायते फोन करून आनी वेगवेगळे भाशेन आमकां हो सपोर्ट दाखयला, तांकांय सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जी आमचीं गोंयकारां भायल्या देशांनी आसात तांणी सगल्यांनी आपलो हुस्को परगटला. सगल्यांचे हे तुमचे हुस्के हांव मानून घेतां. पूण त्याच बरोबर उचांबळाय करपाची आमचें कसलेंच मन ना. कालच्या दिसाक एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आसा की आयज सांजे चिकाली इगोर्जेन एक मिटींग आसा म्हण टू स्टँड वीथ फादर बॉलमॅक्स. मातशें चोत्राय धरची, असले मॅलिशियस व्हिडिओ करून कोणेंच आमच्या नांवान घालचें न्हय. आमी असली कसलीच मिटींग आपोवंक ना, आनीक मिटींग्यो करून सपोर्ट जरी तर कोण दिवपाक सोदता जाल्यार ताची गरजूच ना. आमची सेक्युरिटी कांयच जावंक ना. आमचे पॅरिशनर्स सगळे बरे आसात, आमची तोरणाटी आमचे बरोबर आसात. कोणूच आमचेर आड वेतलो ही भिरांत धरपाची गरज ना. फादर बिस्माकाचो ह्या दिसांनी तुमी जायतीं जाणां उगडास करतात, हांवूय करतां. पूण त्यो आदल्यो वस्तू चिंतून आमी फकत मिटींग्यो केल्यो आनी फेसबुकाचेर वॉट्सॅपाचेर जायते कमेंट्स घातले आनी आनिकूय उचांबळाय केली, असलें मन आमचें ना. जरी तर खरेंच मोग आसा गोंयचो, खरेंच मोग आसा पाद्रींचो, जी सादी वस्त करूंक जाय तेंच करात, ताच्याहून सुबेज कांयच नाका. आनी सादी वस्त म्हणल्यार तूं एक सिटीजन, तूं जरी तर गोंयचो एक सिटीजन जाल्यार ह्या दिसांनी कितें घडटा हांगा तुवें वचून निशेध न्हू. जे आमचे वेंचून काडलेले प्रतिनिधी आसा, तुमच्या जण एकल्याची कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA आसा ताचे लागीं वचून मागात. कित्याक हे सगळे प्रॉब्लम आमचे जाल्ले आसात, कित्याक आमची गोवा असेंब्ली जी आसा आनी आमी 40 जाण आमदार वेंचून काडलेले आसा ते चुकल्यात, दे हॅव फेल्ड. आनी ह्या पासत हे सगळे जरी तर प्रश्न उबे जाल्ले आसात तांच्या घरा लागीं वचून तांकां सांगात. आनी तेन्ना आमच्यान म्हणूंक जातलें वय की आमी सगळीं गोंयचो मोग करता. आयज सांजेर हांगासर इगोर्जे लागीं कसलीच मिटींग ना, आमी ती आपोवंक ना. मातशें हाची चोत्राय धरची. आयज इंटरनॅशनल वुमन्स डे आनी आमची गांवची VDC विलेज डिवेलपमेंट कमिटी आमचे विलेज पंचायती बरोबर हो कार्यक्रम घडून हाडटा सांजेर 4 वाजता. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा, समजता तें तुमकां पावलां म्हणून तुमी तातूंत वांटो घेवचो. सगळ्या अस्तुऱ्यांक, सगळ्या चेडवांक आमचे दिनवास, कित्याक जायतें तुमी करतात आनीक जायते फावटी हें कोण मानूनच घेना. ताचे विशीं कोण व्हडल्यो वस्तू उलयना. फकत असले दीस येतले तेन्ना आमी उलयतले. आमकां असले दीस जाय पडटात. मदर्स डे, मागीर गर्ल चायल्ड डे, वुमन्स डे, आनी त्या दिसाक घडये कार्यक्रम जातले, सुवाळे जातले. उपरांत जें आसा तें गरजेचें. ह्या पासत आमी सगल्यांनी बाराबर रावचें. जो वावर आमी करता तो वावर आमचो चालूच दवरचो. आनी जाता ते भाशेन सगळीं आमी, न्हयच फकत आमच्या धर्माची, आमी सगळीं जावं हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान, सगळे तरेच्या लोकांनी आपलो ताळो उबारलेलो आसा. हांव तें मानून घेतां. आनीक आमी सगळीं बाराबर मेळून आमच्या गोंया पासत, आमच्या फामिली पासत आनी आमच्या जण एकल्याच्या जिविता पासत आमी वावरूंक तुमचे लागीं हो उलो मारता. सगळीं उबी रावया. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार दिव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार